पुरुषोत्तम योग म्हणजे पंचदश अध्यायाचे 19 आणि 20 ಶ್ಲೋಕಾचे हमका तात्पर्य अर्थ विवरण सांगचे गमगेलोटो असती हरग्रेस ब्रजगोपी दासी माताजी हंगेल कार्मिक नाव मोहिनी शानबाग आणि हिस हायनेस राधानाथ स्वामी महाराज हंगेल शिष्य हंगेल पती महोदयाल नाव हिस ग्रेस विश्वांभर प्रभू माताजी ಹೊರಡಿಕೆ ನಂತರ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ ಅಂತೂ 1996 ಐಲೆಂಟಿ ಹಂಗೆಲೆ ಪತಿದೇವ್ ವಿಶ್ವಾಂಬರ್ ಪ್ರಭುಜಿ 1998 ಅಂತೂ हिस हायनेस राधानाथ स्वामी महाराज हांगेल तुलेन दीक्षे घेतलेंती हानी देवांक वस्त्र वेशभूषण पुरा करची सेवा करताती तशीची नित्य क्रम प्रकार चौपाटींतू श्री राधा गोपीनाथ मंदिरांतू देवाले पूजा उपासन वंदन अर्चन आदी भक्ती सेव करताती तशीची भगवद्गीताचे ऑनलाइन क्लासेस देताती तशीची मिगेल वैयक्तिक जावन हांव आता आयतारचे केदनाची अधिक मासांतू आयतारचे तुळशी पूजा जाता तांतू हांव हांगेले भाषण ऐकला भाषण म्हळ्यार 84 क्रमांक विषयांतू तांणी सांगचे हांव आयकले हांव त्या निमित्त म्हाका मिगेल अभिप्राय हांव सांगचे इश्ट येता तसं म्हळ्यार तांणी एक 84 क्रमांचे पद्याचे अर्थ सांगताना खाली ते शब्दार्थ नाही शब्दार्थ सांगून व्यावहारिक जीवनांतू ताजे अर्थ कसने म्हणून सांगता ती ताजे नंतर शुद्ध भक्ताल प्रकार ताजी अर्थ कसने तशीची आध्यात्मिक रीतींतू ताजी उदाहरण म्हळ्यार खाली उदाहरण नाही कहाणी वस्तू कहाणी सांगतात ताजी तशीची ते उदाहरण सांगून तांतू असेल नीती समेतसानी चंदुकोन आमकां मना वच्ची तशी सांगता ती पुरा जे सांगू होते ना पयीचे आयतारचे साधारण एक 10 कहाणी पण तांणी सांगले ती हांव ते बरोवन घेतला म्हळ्यार ध्रुवाले गजेंद्र मोक्षा कहाणी तांणी खाली एक उल्लेख केलाय ताजे नंतर यशोदा मैयाल कहाणी सुदामाल कहाणी अवंती ब्राह्मणाल कहाणी तशीची आमगेल परमपूज्य प्रभुपाद स्वामीले कहाणी समेत सांगले तशी देवकी वसुदेवा तांगेल कहाणी तशीची अजमिळाले तशी ब्रह्मचारी भक्त म्हळ्यार फुडली कहाणी तुला आता आधुनिक रीती समेत आमकां पुरा रीती समामना वच्ची तशी सांगले ती तांचे समेत तांणी राधानाथ स्वामी महाराज तांणी बरयलेले पुस्तका विषयी कले तांणी तशी बरयले आणि कसले आम्ही पुरायण वाचिका म्हणून सम आमकां मना वच्ची तशी सांगले त्या निमित्त कशी म्हणता म्हळ्यार तांणी सरळ जावन शांत रीतीरी सौम्य हसन्मुखी जावन तांणी तांगेल ज्ञान आमगेल तसं सामान्य जनांक मना वच्ची तशी चंदुकोन सांगता ती हे मिगेल अभिप्राय हांव माताजीक हरे कृष्ण महामंत्र सांगून हांव तांकां स्वागत करता हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी शैला माताजी मस्त धन्यवाद हांव मगेल प्रयत्न करता तुम्ही सांगेल इतलं मस्त गोड आहे नाही हांव एक सान प्रमाणार मगेल सेव करता सा तुमका मस्त मस्त धन्यवाद आयले सगळ्यांक आयचे सेशन स्वागत असा आज एक पुरुषोत्तम महिन्यांतू आम्ही पुरुषोत्तम योगा बद्दल एक लास्ट सेशन घेवचें एक भाग्य आमकां मेळ्ळें मस्त धन्यवाद मंगलाचरण सांगया ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्या देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। आज आम्ही भगवद्गीताचे 15वे अध्याय पुरुषोत्तम योग हाचे 19 आणि 20 दोन वर्षाबद्दल आम्ही पळोवया। हे एक अधिक मासांचो आमगेले एक भाग्य असा हे पुरुषोत्तम योग हे आम्ही एव्हरीडे रिसाइट करता ती स्पेशली भगवत पुराण कोंकणी टीमाक मस्त मस्त धन्यवाद असा आमगेले कृतज्ञ असा की हे सद्दां एक एक प्रोग्राम करून आमके एंगेज करून देवाले उद्गास काडतशी आमके अनुकूल करून दिले आसा। आता मी लास्ट सेक्शन येवन पावल्या ती 15व्या अध्यायाचे हे टू चॅप्टराकिंत हे पुरा 18 अध्यायांतू हे अध्याय मस्त सान म्हणेत बरी 20 श्लोक सांग आसा ती जाल्यार हांतू देव अगदी व्हड आणि पॉवरफुल मेसेज हांत आमकां दिता। कृष्ण आमकां व्हड पॉवरफुल मेसेज हांत दिल्लो आसा कृष्णान। बाकी ಒಟ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣ सांगता भौतिक प्रकृती बद्दल उलयता, तदनंतर कर्मा बद्दल उलयता, टायमा बद्दल उलयता, ज्ञाना बद्दल उलयता, तदनंतर परम सत्य बद्दल देव एक्सप्लेनेशन दिता। तशी विंगविंगड विषया बद्दल उलयता जाल्यार हे एक विशेष हे विशेषते म्हळ्यार हे चॅप्टराचे हांगा देव आपणाल स्वता बद्दल उलयता, आपणाल स्वता धामा बद्दल हांगा एक्सप्लेनेशन दिता की ताचे खातीर हाका पुरुषोत्तम योगा म्हणून सांगिल्लो आसा। आता आम्ही पळयले रे आम्ही आमगेले पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबर की नवे पर्सनल एड्रेस की नवे पर्सनल आमगेले प्रॉपर्टी बद्दल कसले माहिती की आम्ही कोणाक मेळ लोकां दिना ती तशी आमगेले कोणे क्लोज फ्रेंड नवे आमगेले कोणाले क्लोज रिलेटिव्ह आसा ती तांकांचे आम्ही हे सांगता ती की हा आमगेले अशें आसा मागेले अशी एक प्रॉपर्टी घेतल्या आमगेले घरचे एड्रेस आमगेले घरा यो मागेले फोन नंबर तुका टाइम मेळ्ळा केन्ना फोन कर अशें म्हण आमगेले पर्सनल लोकां कोणी आमगेले क्लोज आसा ती तांकां मात्र सांगता ती। तशीच देव हांगा तागेले प्रितीच भक्तांक मात्र हे विषय सांगता। हांवें गुह्यतम म्हणून 20th वर्सांत देवान कृष्णान सांगिल्लो आसा गुह्यतम म्हणून। हे एक गुह्यतम म्हळ्यार देवाक आपणाले भक्तांक मात्र हे रिवील करता आपणाले धामाचे बद्दल देव आणि इतले नाही हांगा आपणाले भक्तांक ते इन्वाइट बी करता आपणाले धामा इतले नाही आपणाले धामांत यो म्हण देव आमकां इन्वाइट करता। तशी 14व्या अध्यायांत आम्ही पळयता ती 3 गुणाबद्दल प्रकृतीचे 3 गुणाबद्दल कृष्ण आमकां सांगता। 3 गुणांतू कशी हांगे प्रत्येक जीव 3 गुणांतू एक प्रभावांतू शिरकल्या ते 3 गुणांतुल्यान भायर येवचे म्हळ्यार भारी कष्ट आसा म्हणून सांगता। जाल्यार कोण मेगेले आश्रय घेता ती तान हे 3 गुणांतुल्यान एक सरळ रितीन भायर येता मेगेले आश्रय घेवका तांणी म्हण हे कृष्ण हांगा सांगता। आता हे सेक्शनांतू कृष्ण आता सांगता आपणाले धाम कशी हे धामाक आमी कशी येवचे म्हण आमकां सांगता। आता आमी पळयले रे आमी एक कडच्यान दुसरे कडे वचचे असले रे आमी बस की ट्रेन की नवे फ्लाइट की अशी घेता ती। आता तरी आता नवीन सायंटिफिक एडवान्समेंट म्हळ्यार लोक चंद्रलोकावर प्रयाण करचे प्रयत्न करता ती स्पुटनिक की रॉकेट की खंयचे खंयचे विंगविंगड साधन घेवन एक वेहिकल करून घेवन वाहन करून घेवन ताका वचचा प्रयत्न करता ती। जाल्यार प्रभुपाद स्वामी आमकां सांगता ती आमी हे देहांतू
आणि हे एक भौतिक एक साधनान तुलेन साधन घेवन आम्ही खंयचे लोकांक एक लोकाच्यान दुसरे लोका वच्चा साध्य ना. आम्ही ते वच्चे असल्यार प्रत्येक लोका वच्चे असले तक एक साधना उरता ताका एक तक प्रोसेस उरता म्हणून सांगिल्लें आसा. केन्ना आमी तशीच आमी भगवत धामा देवाल धामा वच्चे असल्यार एक प्रोसेस भक्तीचे प्रोसेस आमी घेवका पडटा. ते भक्तीचे प्रोसेस एक शुद्ध भक्ताले एक गुरुले आश्रय घेवन भक्ताले संग घेवन देवाल बद्दल आमी देवाल नाव घेता ती देवाल श्रवण करता ती देवाक गुरुक केन्ना प्रसन्न करता ती तेन्ना आमके एक वच्चाक आमकां वेहिकल सोदुका म्हणना देव आपणेले वेहिकल धाडून दिता विष्णुदूता सांगती मागशी आमी अजामिळाल स्टोरीन आयकता ती की कशी विष्णुदूता त्यांनी विमान पुष्पक विमान म्हणटा ताका घेवन येता ती कशी तशीची देवची धाडून दिता कृष्ण आमकां धाडून दिता हे आमकां खंय वेहिकल हे खंयचे वेहिकल हे एक भौतिक साधन नाही हे एक आध्यात्मिक शक्तीना देवान हाजी सृष्टी केल्ली आसा. जाल्यार आमी कृष्णाल धामा वच्चे असल्यार कशी वचका आमी हांगचे एक मटेरियल अटॅचमेंट हांगचे आसक्ती हे आसक्ती हे कातर घेवन आमी वचका पडटा. हे केन्ना आसक्तींतल्यान आमी भायर येता ती तेन्ना मात्र आमी देवाल धामात प्रवेश करचे येता. हे आसक्ती म्हळ्यार अशेंच की हे एक शॅकल्स म्हणटा ती कशी पोलीस लोक चोराक कशी चैन घालता ती बेडी घालता ती बेडी घाल्यार दिसता हा चोर हाका बांधून व्हरता ती म्हणून जाल्यार हे भौतिक आसक्ती अशी म्हण असल बेडी की ते काही दिसना दोळे दिसना जाल्यार मनुष्य इतला आसक्ती उरता लास्ट हांव सांगिल्लें की प्रिझन हाऊस विथआउट वॉल्स म्हणून हे प्रिझन हाऊसा काय वॉल ना हे भौतिक प्रकृतीन तो भौतिक जगत तो तसले एक बंधन ना जाल्यार मनुष्य फ्री आसा वच्चाक जाल्यार तो आपणे स्वताच एक बेडी पाया घालून बशिल्लो आसा की हे भौतिक आसक्तीक बेडीन तो शिरकल्लो आसा तो वच्चा प्रयत्न करना केन हे भौतिक हे आसक्तीचे बेडी आमी कापून उडयता ती तेन्ना आमी भगवत धामा वच्चा येता म्हणून हे 19th वर्सान तो देव सांगता की हांव परम पुरुषोत्तम भगवान आसा आनी तू कसले डाऊट ना हांव कसले म्हळ्यार म्हाका वट्टू गोत्त आसा म्हण देव सांगता. 15व्या वर्सान तो देव सांगता सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविदेह चाहं. देव सांगता हांव प्रत्येकाले हृदयान तू एक आत्मरूपान तू हांव स्थित जाल्लो आसा आणि प्रत्येकाला एक स्मरण शक्ती हांव दिता ज्ञापक शक्ती हांव दिता ताका बुद्धी की ज्ञान की हांव दिता आणि विसरून वता तशेले विस्मरण म्हळ्यार हांव विसरून वता तसली शक्ती बी हांव विसरून वच बी शक्ती तांकां दिता म्हळ्यार मेगेल इच्छा असल्यार तांणी ज्ञापक शक्ती तांकां येता आणि मेगेल इच्छा असल्यार तांणी विसरून बी वतात विस्मरण शक्ती बी येता म्हण सांगिल्लें आसा. तेन्ना हे वट्टू ज्ञान खंयच्यान आमकां मेळटा हे आमकां वेदांतुल्यान आमकां ज्ञान मेळटा. हे ज्ञान म्हळ्यार कसले हे भगवत धामा वच्चे प्रोसेस कसले ते कशे करून आमी पालन करता ताजे हे रुल्स आनी कसले म्हण आमकां वेदांतुल्यान हे ज्ञान मेळटा. आतां आमी अशी पळयलें री प्रत्येकाक आपणाले घर म्हळ्यार प्रीत आसता खंय आमी खंय भोंवच्या वता ती खंय एक ट्रिपा वता ती 1 विकी 2 विकी ट्रिपा वता ती खंयचे चंद आमी गांव खंयचे चंद प्लेस आसा पळयले उरतले सायट सीइंग केल्ले उरतले खंयचे विशेष जागेर आमी गेल्ले उरतले खंय बरे बरे 3 स्टार की 5 स्टार की ऑप्युलंट एकदम पॉश हॉटेलांत आमी राबिल्ले आसतले जाल्यार केन्ना आमी वापस घर येता ती ते घर अंतू आमी आयले की आमकां एक दिसता होम स्वीट होम म्हणून एक कितले ते हॉटेल आनी कितले कम्फर्टेबल उरतले हे घरांत तुला एक वार्मथ आसा ते आमकां खंय मेळना म्हणून आमगेलो अनुभव केन्ना उरता आमी भायर वचून मस्त दिवसा नंतर आमगेले स्वता घरा आयले की एक अनुभव उरता. जाल्यार हांगचे प्रॉब्लेम कसले आमगेले हे घर हे स्वताच घर म्हण की हेचे परमनंट म्हण आमी लेकून घेवन उरता ती हांगा कम्फर्टेबल करचे पळयता ती हांगा आमगेले एक आमगेले प्रॉपर्टी की एक घर की बायल की चेडूं की कार की विंगड हांगा हे जगान तू आमी घर हे आमगेलेची म्हणले कोण ताका परमनंट करचे पळयता ती
आता एक उदाहरण सांगते तुमका की एक आम्ही सपोज अशी आता टूरा गेल्या ती आम्ही एक हॉटेला राबल्या ती म्हणले का एक विका खातीर आम्ही हॉटेला गेल्या ती तर आम्ही पळयता ती ते हॉटेल आम्ही लेकील वरना ते वॉल्स आणि खंयची एक डल कलर असो ती हातला आयकॉन पेंट करका सोफा तरी एकदम कम्फर्टेबल ना एक चंद ना एक नमून आमकां अशी जाय अशी डिझाईन जाय नवे आमके एक आमगे बेड एक सॉफ्ट ना आमके एक सॉफ्ट बेड जाय म्हण आम्ही कार्पेंटर हाण की पेंटर हाण नवीन पेंट करोचे एक चंद सोफा सेट करोचे आमकां जाय आशिल्ली डिझाईन जावन सॉफ्ट बेड करोचे अशें करून अशी केले कसं म्हणतात हे व्यक्तीक मूर्ख म्हणतात नव्हे की एक विका खातीर एक टेम्पररी एक हॉटेलांत रूमांत राबच्या गेला हे मोठ्ठो व्यवस्थ करता राबता म्हळ्यार हे मूर्खपण नव्हे पण एक 4-5 दिवसांत ते हॉटेल सोडून वचका पडता आम्ही काय वापस त्या हॉटेलांत येतात की ना हे जल्मांत ते बी आमकां गोत ना हे मोठ्ठो व्यवस्थ तशीच आम्ही हे जगतान केन्ना येता ती हे परमनंट जावचा प्रयत्न करता ती प्रत्येक हांगा व्यवस्था करता 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 वता ती आमगेले कार की प्रॉपर्टी की घर की हे करून आमगे पुरा जीवन पैसे जोडच्यान तो आणि आमगेले व्यवस्थिशीर करच्यान तो आमगेले जीवनान तो काडता ती जाल्यार कोणाला मृत्यू जाता तेन्ना कसं करता आणि कितले जोडील उरो कितले पैसे बँक बॅलन्स उरो कितले व्हडले घर पॉश घर उरता गेले कितले एक तागेले घरान तू ताका प्रीत करतलो रो जाल्यार ताणें वट्टू लोकां सोडून वचका पडता खाली हातान वचका पडता तशीच तशी सांगता ती आम्ही खाली हातान येता ती आम्ही खाली हातान वता ती म्हण अशी सांगता ती जाल्यार ते रियलायज जावच्या का कितली आमकां लायफ टायम लागता प्रत्येकल्याक गोत आसा एक ना एक दिवस आमकां वट्टू लोकांक मृत्यू येतले आमकां वट्टू हे वट्टू सोडून वचका पडतले आमकां कितले आसक्ती उरो कितले प्रीत उरो कितले आवड उरो जाल्यार आमगेले टाइम केन्ना येता हे मोठ्ठो सोडून कशी शेकल्स तुंटून आमी वता ती तशी आमकां वचका पडता तशीच आता इतले नाही हे घर हे भौतिक जगत इतले नाही आम्ही कितलकी 84 लाख स्पीसीन तो आम्ही कितलकी घर आम्ही बांधून आमगे घर करून सोडून आयला ती कशी बर्ड्स आणि नेस्ट बांधता ती कितली जन्मांत आम्ही बर्ड्स उरतले नेस्ट बांधून खंय खंय की सोडून आयले उरतले तशी बाकी एनिमल्स उरता ती त्यांनी काही काही एक गुहेंत की एक केवांत की तन राबता ती फॉरेस्टांत राबता ती कशी फिश एक उदकांत राबता तशीच एक स्नेक होल्सांत राबता तशी तांग गेले घर म्हणता करून येता ती तशीच 84 लाख स्पीसीन तो आम्ही आमगे घर घर कर कन 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 सोडून आयिल्लो आसा आता हे मनुष्य जन्म एक स्पेशल आमकां जन्म मेळिल्लो आसा हे एक देवान दिल्लो आसा की एक हे जन्म एक परफेक्ट करून देवाल बद्दल एक संबंध आमगेले रिवाइव करून आणि देवाल धामाक वच्चाक एक एक जंक्शन म्हणता ती मनुष्य जन्म म्हळ्यार एक जंक्शन कशी एक रेल्वे स्टेशनांत आमी पळयता की एक जंक्शन म्हण आसता ते एक स्टेशन देवल्यार आमकां 4 कडेन 4 डिरेक्शनान बी वच्चे येता तशीच एक मनुष्य जन्मान तो मनुष्य जन्म आम्ही केन्ना घेता ती आमकां एक आम्ही आनी पाप कर्म करून आम्ही हे भौतिक बंधनान शिरकून हाज्याकिंत तोगूच योनींत आमी जन्म घेवेता नवे थोडे पुण्य काम करून हाज्याकिंत वयली लोकांत आमगेले जन्म घेवेता नवे हे पाप पुण्य परे वचून देवाल सेव करून भक्तीन तू मुखार सून वचून देवाले हे भगवत प्राप्ती आमी करेता म्हण हे एक जंक्शन म्हणून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लो आसा तशीच एका नंतर आमगेले रेसिडेन्स आमी चेंज करता वता ती जाल्यार आमगेले परमनंट रेसिडेन्स म्हळ्यार देवाल धाम भगवत धाम ताका गोलोक वृंदावन म्हणटा ती आमी एक पंत थंय देवाल धाम कृष्ण लोक नवे गोलोक वृंदावन म्हणटा ती कृष्ण लोक आमी गेले री आमकां वापस आनी केन्ना चेंज करपा पडना हे रेसिडेन्स ते परमनंट रेसिडेन्स आमगेले जाता जाल्यार इतलेच की आमकां ताजे ओनर कोण म्हण गोतुरता ते ओनरा संगती संबंध कशी स्थापन करचे म्हण आमकां गोतुरता आणि थंय वचची ते मार्ग कशी ते कसले म्हण आमकां ते गोतुरता ताचे खातीर आमी एक गुरुले एक आश्रय घेवका पडटा ते गुरु आश्रयान तो आमी एक शिकका पडटा भक्ती कशी करचे देवाल संगती ते संबंध कशे दवरचे हांव कोण देव कोण देवाल आनी आमगेले मध्य संबंध कसो न्हय हे संबंध स्थिर कशी दवरचे हे संबंध मुखार वचून एक परमनंट संबंध करून देवाले धामांत वचून देवाल स्वतः देवाले एक
सेव करची आम्ही कशी आणि लिव्ड वेल हॅपीली एव्हर आफ्टर म्हणतात. आणि प्रत्येक स्टोरीन सांज चेडूं केन्ना स्टोरी सांगता ती नवे आम्ही केन्ना सांग आसतना स्टोरी दे लिव्ड हॅपीली एव्हर आफ्टर म्हणून तशीच एक पंत आम्ही भगवत धामा गेलेली वी लिव्ह हॅपीली एव्हर आफ्टर आम्ही म्हण येता. आमगेले इतले एक भाग्य आस की प्रभुपाद स्वामीन आमके एक हे प्रोसेस रेडीमेड प्रोसेस करून दिला तुम्ही अशी करा बस तुमगे जीवन उद्धार जावन वतले तुमगे एक भगवत प्राप्ती जावन वतले एक शॉर्टकट म्हण येता आम्ही म्हाका शिकायला तो विश्वामित्र मुनी आणि शौबरी मुनी तांणी पुरा कितली कितली 60,000 50,000 वर्ष तपस्या करून तांणी एक भगवंताले कृपा प्राप्त केल्लो आसा. जाल्यार आम कलियुगांत आमगेले तितला आयुष्य बी ना आमगेल्या शरिरान तितलं शक्ती बी ना आणि आमगेल्यान तितलं पेशन्स बी ना तितलं होड ते कठीण तपस्या करता तितले त्याच खातीर श्री चैतन्य महाप्रभून आमकां एक सरळ एक मार्ग दिला आणि क्विक मार्ग आमकां आनी कितले की जन्म वेट करका म्हणना हे जन्मान तो आमी पूर्ण तरेन आमगेले जीवन देवाले सेवेन तो समर्पित करून गेलो देवाल धामान तो वच येता. तशी प्रभुपाद स्वामीन ते हे प्रोसेस दिले आमकां सदां आमी 16 माळ जप करचे आणि 4 नियमाचे पालन करचे नो मीट नो इंटॉक्सिकेशन नो गॅम्बलिंग नो इलिसिट सेक्स म्हणून हे 4 टायपाचे आमी नियम अशी दवरल्या की म्हळ्यार आमी हे पुरा पापाचे मूळ हे 4 हांतू आमी पडले री हे पाप आमी परत परत पाप करून आणि देवाक आणि दूर करता वता ती त्याच खातीर हे 4 नियम करून देवान प्रभुपाद स्वामीन आमकां दिल्लो आसा. आणि कृष्णाल बद्दल देवाल बद्दल श्रवण करचे भक्तालय संग करचे आणि शास्त्राचे अध्ययन करचे शास्त्रान तो कसं सांगल्या कसं लेख हे मार्ग म्हळे कसले हे मार्गार कशी वचचे पुरा डिटेल्स आमकां शास्त्रान सांगल्या त्याच खातीर शास्त्र अध्ययन करचे आमकां आवश्यकता आसा. हे वट्टू केन्ना आमी पुरा श्रद्धेन आमी करता ती तेन्ना आमी आमगेले पाप आमगेले अपराध आमगेल्यान कितले दोष आसा ते खंयचे जन्मान तुले हे पुरा आमी ताजे कल्मश पुरा नाश करून घेवन शुद्ध जावन आमी एक देवाल धाम वचचे आमकां अवकाश मेळटा. आमी आयकता ती देवाल धाम भगवत धाम गोलोक वृंदावन कृष्ण लोक म्हणून आणि तो कसो इतलो स्पेशल आसा आमी वापस येना ती हे शाश्वत म्हणटा ती असल कसले आमी केन्ना आयकल ना केन्ना हे अनुभव केल ना आमी इतले आयकले की आमी पयले आयकले की आमी कोण मस्त पाप करता तो नरका वता ह्यो नरकान ताका कितले कश्ट भोगता म्हण आयकले ती नवे कोण बरे काम करता पुण्य करता अरे हो मनुष्य कितलो बरो आशिल्लो आता ताका स्वर्ग प्राप्ती जातले थंय सुख की ऐश्वर्य ती ताका मेळतले म्हणून कडे आनी कोण आनीक एकदम महात्मा आसा एकदम मस्त पुण्यात्मा आसा तो वैकुंठ पावतलो थंय देवाले सेव करतलो म्हण अशें आयकले. जाल्यार आमी केन्ना आयकल ना ती हे गोलोक वृंदावन म्हळ्यार कसले हे कृष्ण लोक म्हळ्यार खंय आसा कसले कितें आमी हांगा इस्कॉन आयिल्ले नंतर भगवद्गीते भागवत वाचून अशी प्रवचन ऐकून आम्ही ऐकले की हे एक स्पेशल एक धाम आसा हांगा म्हणून ताजे बद्दल एक सान ग्लिम्स आम्ही डिस्कस करूया. हे भगवत धाम हे कृष्ण लोक म्हळ्यार हांगा केन्ना एक पण कोण वता ताका वापस येवका पडना आणि हांगा आनंद आसा ज्ञान आसा प्रत्येक विशयांतू प्रत्येक मनशाक हांगा ज्ञान आसा आणि हे ऐश्वर्यांतू भरिल्लो आसा हे लोक म्हळ्यार आणि एक हांगा कोण हांगा वता की ताणें देवाक पर्सनली सर्व करता. हांगा आमी एक विग्रह रूप दवरून आमी देवाल विग्रह दवन हांगा आमी देवाल सेव करता ती केन्ना केन्ना देवळान जाल्यार आमकां प्रत्येकले हे सेव करचे अवकाश मेळना कोण पुजारी आसा ती ताणें मात्र करता ती जाल्यार आमी केन्ना भगवत धामा वता ती आमकां प्रत्येक सेव पर्सनली आमकां देवाक सर्व करच्याक आमकां एक भाग्य मेळटा. कशें एक भौतीक जगत हांगा आसा तशी बी हे भौतिक जगता वयर एक आध्यात्मिक जगत म्हण आसा. हे आध्यात्मिक जगतांत वैकुंठ म्हणतात हांगा वेर देर इज नो कुंठ म्हळ्यार हे कष्ट हे दुःख नाशील जागो म्हणून हे वैकुंठान तू कसले कुंठ ना म्हणून हे वैकुंठान तू अगदी सर्वोच्च एक लोक आसा ते लोकाक कृष्ण लोक म्हणतात ते कृष्ण लोक हे वैकुंठान तू देवाल पुरा अवतार कितलो अवतार दशावतार की कितलो अवतार देवान घेतला की
पुरा अवतार विंगड एक एक अवताराक एक एक वैकुंठ लोक आसा. तशीच हे गोलोक वृंदावनांत गोलोक वृंदावन सगळ्याकी वयर आसा, सर्वोच्च एक लोक आसा, वैकुंठ लोकांचो हे आसा. आणि हांगा कृष्ण राबता. कृष्ण म्हळे हांगा चार हाजे विंगड भाग केल्या. एक द्वारका, एक मथुरा आणि एक गोकुला म्हणून. हे गोकुलाक वृंदावन बी म्हणतात ती. हे पुरा द्वारका, मथुरा, गोकुला, वृंदावन हे पृथ्वी वयर बी आम्ही हाजे हे पळयता की हे धामा रुपारी देव हांगा येता आणि विंगड तांगेले लील करता. हे थंय आशिल्ले भगवत धामांत आशिल्लेची हांगा हे पृथ्वी वयर देवान हाडिल्लो आसा. तशीच हे आध्यात्मिक जगत म्हळ्यार कितलो व्हड आसा. हे आमगेले भौतिक जगत आम्ही पळयता ती हांतू कितलो कितलो व्हड व्हड विंगड ब्रह्मांड आसा ती. हे भौतिक जगताचे 3/4 1/4 मात्र भौतिक जगत आसा. 3/4 आध्यात्मिक जगत आसा. मुक्काल भाग आध्यात्मिक जगत आसा आणि एक काल भाग मात्र आमगेले भौतिक जगत आशिल्लो आसा. ते कृष्ण कसं करता, कृष्ण बरी अशी आम्ही पळयता ती पिक्चरांचो युजली कृष्णाला एक फोटोन आमी पळयले कृष्ण फ्लूट वाजयता बशिल्लो आसा म्हणून. ते कसन बरी कृष्ण बसून फ्लूट वाजयता थंय ना. कृष्ण पुरा सृष्टीचे पुरा कार्यभाराचे तो एक हे करता, देखरेखी करता. आणि ते कृष्णाक पर्सनली पुरा करका पडना. कृष्ण कसं करता आपणे ग्वाल बाला सांगतीक आपणे गायाल सांगतीक खेळता थंय तांगा तांगेल सांगतीक डान्स करची तांकां कसं चिडोचकी तांगेल खेळची विंगड चटुवटिके देवाल थंय चलता. आणि हे कृष्ण लोक म्हळ्यार हांगा मस्त कल्पवृक्ष ट्रीज आसा ती म्हणटा ती. मस्त कल्पवृक्ष म्हणजे आमकां जाय ते आमी निमगो म्हण ना आमी इच्छा केली की आमकां मेळटा. आमकां सल फूल जाय, फल जाय ना आनी कसन बी जाय मोठ्ठो नमुना आमकां थंय मेळटा. तशीच हे एक वृंदावन म्हणले आसा हांगा. ते वृंदावन मध्येंत आसा. ताजे सुटलो आणि कितलो नमुने एक तशें सांगले न्ही द्वारका, मथुरा विंगड धाम आसा. आणि हे एक अशें आसा की हे कृष्ण लोक म्हणले 1000 पाकळेचे लोटस फ्लावर, 1000 पाकळेचे कमला फूल कशी उठकी तशी त्या आकारांत हे आसा म्हणून सांगिल्लो आसा. आणि हांगा चंचंद घर की गार्डन की फूल की विंगड फळ की आता आमकां कसले एक फळ जाय जाल्यार आमकां एक आंबो जाय जाल्यार आमी आंबे रुखाक वचका म्हणना. आमी नारला रुखाक गेले रे आमकां आंबो जाय म्हळ्यार आंबो मेळटलो. तशी तसल एक हे हांगा आसा. हांगची उद्दां म्हळ्यार कशी हांगची उद्दां म्हळ्यार अमृत. हांगचे एक नेल म्हळ्यार कसले टच स्टोन चिंतामणी म्हणून अशें सांगिल्लें आसा. थंय मोठ्ठो लोक देवाल सेवेंत तांणी तत्पर उरता ती. प्रत्येक वृक्ष हांगा प्रत्येक रूख हांगा डिझायर ट्री आमकां कसं इच्छा केलं ते तुरंत आमकां मेळटा. आणि हांगचे लेडीज आसा ती हांगची स्त्री आसा ती एक लक्ष्मी एक भाग्यलक्ष्मीले रूप तिका आसा तितलं चंद तांणी उरता ती म्हण सांगिल्लें आसा. आणि हे एक कृष्ण लोकाक एक कसले एक हांगचे वरी सूर्य की चंद्र की ताजे उजवाड जाय म्हणना. हे सेल्फ इल्युमिनेटेड हांगा स्वताच प्रकाशमान आसा. आणि हे मोठ्ठो आयकल नंतर मग कितले लोक तुम्ही वच्चा म्हण तुमकां मन करता. तुम्ही कितले लोक वच्चा रेडी आसा ती तुमगेल घर सोडून ते घराक अशी विचार केले रे आमकां सगळ्यांक वच्ची इच्छा आसा. सगळ्यांक वच्ची इच्छा आसा कोणा इच्छा जायना इतलो टू आमी डिस्क्रिप्शन आयकल नंतर हांगा एक आसा म्हण. तशीच जाल्यार एकच की आमकां एक प्राइस पे करता पडटा. कसल प्राइस ते एक भक्तीच्या मार्गान तो आमकां वचका पडटा. हांगे कसले एक व्हेकल घेवन हांवें खंय टिकेट बूक करून आमकां वच्चा येना. आमी देवाल एक हृदय जिंकून आमगेले गुरुले सेव करून भक्ती मार्गान पुरा श्रद्धेन आमकां गेले तेन्ना आमगेले ऑलरेडी आमगेले टिकेट देव स्वता आमगेले बूक करता. आमगेले गुरु आमकां टिकेट आमगेले बूक करता म्हण सांगिल्लें आसा. आमी प्रभुपाद स्वामीक मस्त धन्यवाद सांगता ती की ताणें एक आमकां एक भारी चंद मार्ग एक गॅरंटीड प्रोसेस हाका न्ही कसले एक डाऊट करतश ना की फाल्यां आमी इतलो सद्दां आमी सोळमाळ करता ती इतलो वर्स जावन आमी करता ती सपोज हे
भगवत धाम देवाल धाम ना म्हण असलेली आम्ही वच्चा जायना म्हण असलेली अश कसले डाऊट करतस ना भगवद्गीतेन प्रति एक अध्याय तो प्रति एक अंतो सांगल्या देवानं हांव तुका घेऊन आता हांव तुगेल मेगेल धामा घेऊन आता हांव तुगेल पुरा पापान तुल्यान मुक्त करता म्हणून आणि तिथले न्हयशी आमगेले आत्ता छंत बी कितलं भक्ताल जीवन अंत आम्ही पळयता ती देव कशी सांगता अंतकालेच्या मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम म्हणून कशी अंतकालान कोण मेगेल उडगास करता तो मेगेल धावा पावता धामान पावता म्हणून तसं अशी नाही की आम जीवनभर आमगेल जाय तश करणं आमका एक अंतकाला एक उडगास काढलेच आहे मग देवाले म्हणून ना आता मी 15व्या अध्याय 15व्या श्लोकांत आम्ही ऐकले सर्वस्यच्या अहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनमच्या म्हणून उडगास दितलो आमका देव उडगास काण घेतलो देवूच्या आमका म्हणून तशीच त्यांना आम्ही सिन्सियर जावन श्रद्धापूर्वक जावन आम्ही देवात स्मरण करणं हे भक्ती प्रोसेसान मुखार सरनो अशी सत्संगान तो रेग्युलरली येवन आम्ही हे प्रोसेसान केन्ना हे करता ती देव आमकां मुद्दाम तागेले धामान तो येवचे अवकाश करून दिता आणि भगवत पुराणा कोंकणी टीमाक बी हांव मस्त धन्यवाद सांगता हे एक आमकां अवकाश करून दिल्ले हे एक फॅसिलिटी करून दिल्ले आम्ही सध्या कितलो नमून आयकता ती आज एक भगवत धामा बद्दल आम्ही ऐकले हे मोठं एक भगवत धामा वच्चे खातीर तांणी कितलं भारी लायक फॅसिलिटी करून दिल्ले आसा आमकां एक रेग्युलरली सद्दां एक कसने एक भजन की प्रवचन की एक श्लोक की एक चौराष्टकम की करणं देवाला स्मरण करून दिवचेशी मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी पण विवरण दिलाय मस्त धन्यवाद पणक प्रश्न कसं वाचले निमगे आता कोणाक संशय असलेली प्रश्न जेव्हा निंगूचे असले निमगे आहेत माताजी लेगी